संसाराच्या केलो वर्तो तुझो वैभव गायता तुका हर एक जीव वाकंता महिमा सूर्यो संद्रेम दोगो तुन गुरबे सागो. विसर्जन समाशय आसात आलिस रस्केना अर्गामीस पठयता. तशेंच आमी मागता ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार बबिता जॉन रियान आनी रियोना हॅझल डिसोजा तशेंच अगस्टिन करवालो आपले प्रत्येक अर्द्या बसत मागोंक उलो दिला. वॉयलेट तशेंच सेराफिन रॉड्रिगस हिच्या आत्म्या बसत मागतात. आयवन ॲग्नेस रॉड्रिगस आनी कुटुंब. क्रिस्टिन सिक्वेरा हिच्या आत्म्या बसत मागता. रोफिना रॉड्रिगस. लॉरेन्स डिसोजा हाचे बसत मागता. लोरा डिसोजा आनी कुटुंब. जॉर्ज डिसोजा, मिगेल डिसोजा, तेरेजा डिसोजा, सेलेस्टिन डिसोजा, ॲरन डिसोजा तशेंच सेबेस्टिना वाज हांच्या बसत मागता. नथालिन डिसोजा आनी कुटुंब. अँटनी आनी पियादाद डिसोजा हांच्या आत्म्या बसत मागता. नथालिन डिसोजा आनी कुटुंब. सेबेस्टिना वाज हिच्या बसत मागता. मेलिसा आनी मेल्विया वाज. ह्या सर्व त्या सांगता आमच्या इगर्जा बसत मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, प्राजीत काळाच्या ह्या आयतारा आमी सोम्या संगी हो वेळ करसूंक हांगासर आयल्या. ह्या वेदी समोर जेजूचें जेवण आमी ह्या जेवणांत वांटो घेवंक सांगता मेळ्ळ्या. ह्या दिसांनी चड आनी चड जेजूक आमी कशें लागीं जावयेत, जेजू विशयांत आमी कितें जाणा जावयेत, ताचें तें आमी कशें एकवट जोडयेत म्हणून आमी प्रयत्न करना आसा विविध रितींनी. आनी हे मिसाचें बलिदानी आमकां ह्या दिशेन चड आनी चड आदार दिता. ह्या मिसाच्या बलिदानांत होत बरी वांटो घेवंक आमी प्रयत्न करया. एक घडी भर मावन रावन आमची पातकां वळखून घेवया. खालत्या काळजांत सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदविदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या अनुसारून सांगता. मनांत चिंतून तनात विसारून वायट नदरांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसो बेगीन सांगपार मरयेक सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकुळट करो आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिबिताक पावो. प्रार्थूया. ससनाच्या देवा तुझे प्रिदिवंत पुताक आयकूंक तुवें आमकां फरमायलाय. तर तुज्या उतरान आमकां पोस
आणि आमचे अंतस्करणाने तोळ करून तुझ्या मुखामळचो परजळ बघूंक आमास मेस्तांक पावय म्हण आमी मागता. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचा. त्या दिसांनी देवान अब्राहमाची परीक्षा केली. ताणे ताका उलो केलो, अब्राहम. अब्राहमान जाप दिली, आपले हांव हांगा आसा. देवान म्हळें, घे तुज्या पुताक, तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक इजाकाक आनी ओस मोर्या गांवा. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार म्हाका ताचो यज्ञ भेटय. अशें ते देवान दाखयल्ले सुवातेक येवन पावले. थंय अब्राहमान एक वेदी बांदली आनी तिचेर लांकूड मांडले. उपरांत अब्राहमान आपल्या पुताक जीवशी मारूंक हातांत सुरी घेतली. तेन्ना सर्वेस्पराच्या दुतान सरगर्तावन उलो मारून म्हळें, अब्राहम. अब्राहम. ताणें जाप दिली, आपले हांव हांगा आसा. दुतान म्हळें, भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका. तूं देवाक भियेताय म्हणून आतां म्हाका समजालें. कित्याक तुज्या एकल्याच पुताक देवाक भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तवळ अब्राहमान आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी ताच्या फाटल्यान एका जिलकुटांक शिंगा शिरकोन आसलेलो एक बोकरो ताणें देखलो. अब्राहमान वचून त्या बोकऱ्याक धरून हाडलो आनी आपल्या पुता बदलाक ताची होम बली बटयली. सर्वेस्पराच्या दुतान सरगर्तावन दुसरे फावटी अब्राहमाक उलो करून म्हळें, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत दितां. अशें उलयता सर्वेस्पर, तुवें हें केलें देखून आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी मळबा वयल्या नेकेत्रा परी आनी दर्याचे वेळेर आसलेल्या रेवे परी तुजी संतत हांव वाडयतलो. तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजे संतती वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. देवाचे उतार हे. जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीर हांव चलतलो. जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीर हांव चलतलो. हांव एक निर्भागी अशें हांव म्हणटानासय हांव भरवशान सासलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या हुजीर ताच्या भक्तांचे मरण गोस्वादी. जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीर हांव चलतलो. हांव तुजो साकर सर्वेस्परा. तुजो साकर हांव तुजे साकरणी सोपू. म्हज्यो सांकली तुवें मोडून उडयल्याय. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवी गातलो. जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीर हांव चलतलो. जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीर हांव चलतलो.
सा पावलून रोमागराक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जर देव आमचे पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? आपल्या काशा पुताक सयत बाकी दवरिनासता आमा समेस्तां पासत ताका सोडून दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सवे हेर सगळे आमकां दिनासतना कसो रावात? देवान विसलेल्या विरोध फिर्याद हाडतलो कोण? ती नितीवंत म्हणून देवच फैसल दिता. तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकात? क्रिस्त जेजू मेलो, जिवंत जाला, देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पासत विनंती करता. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. बरीत कुपाथा बापाचो ताळो आयकून आयलो. होमच्या मोगाचो पूत ताचे तुमी आयका. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. आपल्या कष्टां मरणाची खबर सांगून 6 दिसां उपरांत जेजू पेद्रोक, जाकोबाक आनी जुवांक आपणा संगात घेवन एक बार दोंगरार वरविंगड सुवातेक आपोवन गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचें आंग वस्त्र इतलें सळसळीत धवें जालें की संवसारांतल्या खंयच्याय दोणकाराक तशें करूंक असाध्य. कित्याक तितलें धोबें तें. आनी मोइजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तो वळो पेद्रो जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमी हांगाच आसलेलें बरें. हांवें 3 तंबू बांदया, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. कितें म्हणचें म्हूण ताका कळूंक ना. तितले ते भियान घाबरलेले. तितल्यार एक कुपान तांचें धांपण घालें आनी कुपान तावन एक ताळो आयकलो. हो म्हजो मोगाचो पोत, ताका तुमी आयका. उपरांत ताणें सट्टकन भोंवतणी पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणूय ताचे सांगाता तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवून येतना तांणी पळयल्लें तें मनशा पोत मेल्ल्यान तो जिवंत जायसर कोणाकय कळय म्हणून जेजून तांकां ताकीद दिली. तांणी हीं उतरां घट्ट मोतीन दवरलीं. पूण मेल्ल्यान तो जिवंत जावचें म्हळ्यार कितें अर्थ म्हणून ते एकामेकाक तर्क करताले. देवाचे उतर हे. वखदाई तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पेद्रो, जुआंव आनी जाकोब जेजूचे मोगाचे शीस 12 जाणां शिसां पैकी भोव लागशिले. आनी ह्या तेगां सांगाता जेजून व्हड आसार्या तांकां पळोवचे भाग दिल्ले. पूण तांणी पळयल्ल्या जायत्या विशेश कामां पैकी एक जावन आसा रुपांतर, जेजूचें रुपांतर.
हेर जेजूचे रुपांतर विशेष आमकां कित्याक म्हळ्यार हे वाचतना आमकां बघता जेजू फुडें असलें घडलें ना, जेजू उपरांतय असलें घडचें ना, पूण ज्या कोणें हें पळयलां तें तांणी बरोवन घालां आनी तें आमकां आज वाचूंक मेळटा. हे तेगी जाण पळयतात जेजू रुपांतर जाल्लो. जेजूची कूड आसली पूण ती सुर्या बरी परजळटाली, ताचें आंग वस्त्र जळजळतालें, म्हळ्यार विशेष संगत तांणी पळयल्ली. आनी हाचे सांगता जेजूच्या दाव्याक आनी उजव्याक आनी दोगांक ते पळयतात, एकलो एलिया आनी एकलो मोइजे. हांगासर मोइजेक आनी एलिया कितें काम, आनी हांगासर कित्याक एलिया आनी मोइजे आसूंक जाय. अब्राहम आशेत आसलो, कित्याक म्हळ्यार अब्राहम भावार्थाचो बापाय आमी म्हणटा, आनी ताचे तावन देवाची बसवणी सुरू जाता, तर अब्राहम कित्याक ह्या जाग्यार ना. तशेंच हेर प्रवादी आसात, वर्ते प्रवादी आसात, जेरेमिया आसा, इजाई आसा, वा आमी चिंतया जुआंव बाप्तिस्त, तोय आसूंक साध्य आसचे आसलो ह्या जाग्यार. कित्याक जें कितें प्रवाद्या मुखांतर देवान ह्या संवसाराक कळीत केल्लें सगळें जुआंव तें आखेर जाता, जुआंव आसचे आसलो. तरी पूण हांगासर देव ह्या दोगांक, ह्या शिसांक दिश्टीक पडचें करता, ताका एक व्हडालें कारण आसा. आमी जाणाव मोइजे जाचे लागीं देव सदांच उलयतलो, मोइजे देवा संगी चलतालो, एका इश्टा बरी देव ताच्या लागीं उलयतलो म्हणून आमकां बायबलांत वाचूंक मेळटा. आनी असल्या मोइजेक देवान ताकाच उगडाप केल्लो मात्र न्हय, उपादिसा मुखांतर सगळ्या लोकांक, सगळ्या परजेक देवान ताकाच उगडाप केल्लो. आमी देव कितें कोण म्हणून समजाचें जाल्यार त्या उपादिसा मुखांतर समजाचें आसलें. इस्रायल परजेक हे उपादीस मात्र देवा विशयांत जाणा जावंक आसली एक वाट. आनी असलो एक मनीस ह्या घडये जेजू सांगता दिश्टीक पडटा. आनी हांगासर देव बाप सांगूंक सोदता की हांवें म्हाका ह्या मनशा मुखांतर तुमकां उगडाप केला, उपादेशा मुखांतर. ताचे उपरांत एलिया आसा. एलिया एक श्रेश्ठ प्रवादी म्हणयत. आनी साच्या लागीं मोइजे लागीं कशें देव लागशिल्ल्यान चलतलो, इश्टा बरें चलतलो, तशेंच एलिया सांगातय तितलोच बरो संबंद देवाक आसलो. आनी सर्व प्रवाद्या पैकी चडीत जावन एलियाक ताचें देवान ताका दर्शन दिल्लें आनी एलियान देवाची वळख धरली. आनी ह्या देखून प्रवाद्या पैकी एलिया श्रेश्ठ प्रवादी. आनी मात्र न्ही, ह्या संवसारांत हांव तो मरोंक ना, बगार ताका उज्याच्या रथाचेर ताका व्हेल्लो म्हणून तवळ सांगतले. आनी त्या देखून आमी आयकता जुआंव बाप्तिस्त येता आसतना एलिया येदोळसो येवन जाला म्हणटात. म्हळ्यार जुआंव थंय एलियाक ते देखतात आनी म्हणटात जें कितें त्या काळार एलिया मरोंक नातुल्लो बगार ताका व्हेल्लो तो परत आयला आनी जुआंव मुखांतर तो ह्या संवसाराक संदेश दिवंक लागला. असली एक पातयणी तांचे थंय आसली आनी त्या देखून थंय एलिया आसा. पूण आतां हांगासर आनी एक विशय देव बाप सांगोंक सोदता ह्या शिसांक. जें कितें हांवें मोइजेक सांगल्लें, मोइजे मुखांतर म्हाकाच हांवें उगडाप केल्लो, तशेंच एलिया मुखांतर हांवें कशें म्हाकाच उगडाप केल्लो, ताच्या की संपूर्ण मापान आतां हांव म्हाकाच उगडाप करतां जेजू मुखांतर. जें कितें मोइजेक हांवें सांगोंक ना, जें कितें एलियाक हांवें सांगोंक ना, जेजू मुखांतर ह्या संवसाराक सगळ्यांक हांव म्हाकाच संपूर्ण तरान उगडाप करतां. जें कितें मोइजे नेणा, जें कितें एलिया नेणा, तें तुमी जाणा जातल्यात, तुमी जाणा जातात. कित्याक जेजू म्हजेंच प्रतिरूप आनी हांवूच तुमचे मुखार आसा, तुमचे थंय आसा. आदल्या काळार थोड्यांक मात्र उगडाप जाल्लो देव आतां समेस्तांक उगडाप जाता. एलियाक वा प्रवाद्यांक, मोइजेक आनी तसल्या महान मनशांक
मात्र दिश्टीक पडलो तांचे लागीं उलयलो तांचे सांगाता सोललो इश्टागतेंत रावल्लो देव आतां सोमेस्त थंय इश्टागतेंत तो देंवता आनी अशें जेजू मुखांतर देव बाप सांगता हांव तुमचें मोदें आसा तुमचें सांगाता आसा तुमचें संगी आसा आनी निमाणो एक उलो आसा देव बापाचो जो जेजूच्या पवित्र स्नाना वेळार आयकल्लो तो ताळो आतां परतून तसो ताळो आयकता आनी म्हणटा हो म्हजो मोगाचो पूत ताका तुमी आयका ताका तुमी आयका देव बापान हें सांगलें हेर कोणेय न्हय इवांजेलिस्तान न्हय देव बापाचो तो ताळो सांगता की जेजूक तुमी आयका कितें म्हण आयकोवचें केदळ आयकोवचें हें भोव गरजेचें शिस जेजू सांगाता आसले ताचे सांगाता ते जियेले ताचे सांगाता ते चलताले पूण तांकां खरी वळख नासली तांकां कळीत नासलें ते कितल्या मापान मयचे प्रास व्हरते कितल्या मापान एलिया प्रास व्हरते कित्याक जें कितें एलियान पळोवंक नासलें मयचेन पळोवंक नासलें मयजेक समजोवंक नासलें तें ह्या किरकोळ शिसांक देव बापान उगडापय केलां आनी आतां तांकां समजता थोड्या मापानपणी आमी एक विशेष संगतेक साक्ष जावन आसा आनी ते जेजू सांगता हें रुपांतराचें गणीत पळयले उपरांत तांच्या जिवितांत कसली बदलावण जाली ह्या विशयांत आमकां कांय आयकूंक मेळना तरी पूण खंडीत जावन हें पळयले उपरांत तांचें तें बदलावण जाल्यार आसतलें कित्याक म्हळ्यार कोणाकच पळोवंक मेळनातलें असलें एक दर्शन तांकां मेळिल्लें आनी हांगासर देव बाप तांकां सांगता जेजूक तुमी आयका मोयजे ताचें उतर ताचे उपादेश हे सगळे आसात एलिया ताचें जिवीत ताची शिकवण आनी ताचे संप्रदाय हे सगळे आसा पूण आतां भोव गरजेचें तुमी तुमचें ध्यान आनी मोन दिवंक जाय जेजूचेर तो कितें सांगता तें तुमी आयका कित्याक तो म्हजो पोत आनी हांवच जावन आसा केदळ आमी आयकुचें जेजूक आयकूंक जाय जाल्ले जायते संदर्भ आसात आमच्या जिवितांत ते येतात जायते बडी बरें करनी आमी अन्यायाक वळख जातना आमी जेजूक आयकूंक आसा जायते फावटी हेरां खातीर कश्टांचो कोरीस आमचेर घाल्ल्या वेळार आमी जेजूक आयकूंक आसा कित्याक असले संदर्भांनी चड आनी चड आमी निराशी जावचें आसता आमचेंच आमच्या मतीन कितें भोगणां येता ताचेर आमी चलचें आसता आमकां कितें काळजांत भोगता तें आमी करूंक मुखार सरचें आसता पूण ह्या वेळा देव बाप आमकां सांगता हांवें तुमकां जेजूक दिला हांवें म्हाकाच दिला हांव तुमचें मोदें आसा तर ह्या जेजूक तुमी आयका तुमच्या कश्टांच्या घडयांनी आमी आयकूंक जाय आमकां समजनासतना नेगार केल्ल्या वेळार आमी जेजूक आयकूंक जाय आमच्या उतरांची नकला करून आमकां पयस केल्ल्या वेळार आमी आयकूंक जाय जेजूक आमची नेगारणी ह्या संवसारांत जाल्ल्या वेळार आमी जेजूक आयकूंक जाय आमकां मोग आनी संगात मेळनातल्या वेळार आमी जेजूक आयकूंक जाय केदळा आमचे तावन सक्कड संगती पयस वेल्ल्या वेळार जावं पुरो भलायकी जावं पुरो आस्तबदीक वा हेर कितेंय आमच्या जिवितांतलें कितें आमकां गरजेचें लागशिल्लें म्हूण बगता तें आमचे तावन काडून वेल्ल्या वेळार निराशी जावच्या बदलाक जेजू थंय गोवंक जाय जेजूक आयकूंक जाय तशेंच हेरांची झरती करनासतना रावंक आमकां जायना म्हणल्या वेळार आमी जेजू कितें सांगता तें आयकूंक जाय हेरांक आमकां भोगसूंक जायनातल्या वेळार जेजू तें आमी गोवंक जाय आनी तो कितें म्हाका सांगता तें आयकूंक जाय हेरांक हांव मर्यादेक घालूंक सर्व चिंतना आमच्या मोतींत येता आसतना जेजू तें आमी गोवंक जाय आनी तो कितें सांगता तें आयकूंक जाय कित्याक जेजून बगनातले कश्ट नात सोशिनातली इजा ना वा ताका नेगार करनासतना रावल्लो लोक ना आनी असले सर्व संदर्भांनी देव जावन आसलो जेजू आमच्या गतीक तो देंवता आमी कितें ह्या संवसारांत अनुभव करता सगळें थंय अनुभव करता आनी त्या देखून देव बाप म्हणटा तुमी मनीस जावन जें कितें कश्ट सोंसतात त्या वेळार जेजूक पळया ताचे तावन आयका ताचे तावन शिका कित्याक ह्या सर्व सक्ती उपरांत एक महिमेबंद जिवीत आसा म्हणून ताणें तुमकां दाखोवन दिलां आनी त्या महिमेबंद जिवितांत तुमी सगळीं भागीदार जातात कोणूच सुखान आसतना आनी त्या देखून तुमी ताका आयका
आमी पळयता पयल्या वाचपांत अब्राहमाक सबार काळ उपरांत एक पोत दिल्लो देवान आनी त्याच पुताक बली भेटोवंक देव आपयता आसतना तो वेता आनी बली भेटोवंक तयार जाता. त्या दोंगरार आपल्या पुताक बली भेटोवच्या बदलाक देव एक शेळी दाखोवन दिता आनी अशें ताच्या पुताक बचाव करता. पूण हांगासर देव बाप आपल्या पुताक शेळी करता आनी ताका सगळ्या संवसारा खातीर भेटोवन दिता. तर मगच्या भावा आनी भयणी, जेजूच्या रुपांतरचें गणीत आमी वाचतना त्याच शिसांबरें आमी थंयसर रावया त्या दोंगराच्या मुळांत आनी आयकुया जेजूक कितें तो आमकां सांगता. आमच्या कश्टांच्या वेळार, आमच्या कुर्सावाटे वेळार, आमच्या कश्टां वेळार तो म्हाका कितें सांगता. आनी अशें आज आमी ताचो ताळो आयकता जाल्यार आमी आमचें काळीज धरून करचें नाका. आमी नितळ मनाचीं जावया, नितळ काळजाचीं जावया आनी अशें ताका आयकून आमची कुर्सावाट सदांच चलोवंक आमकां ताचें तां प्रेरण मेळों ती म्हणून मागया. उबे रावया. एका निजा देवा ते आमचो बवार्थ उसार सांगता म्हणया. सत म्हणटा देवाक, सर्पदेवरा बापाक, सर्गान तुमच्या रस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यावरून गर्भीस पावलो, आमकां मरियेंतां जल्मलो, पोंच पिलाताका ताणें कश्ट सुसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, चडलो, सर्पदेवरा देव बापा ज्येश्ठाक बसला, थंय तांची वेळान वेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय, पातकांचे भक्षणे, कुडीचे जिवन पावण, सस्नाचे जिवीत. आमेन. भोगाच्या भावन आनी भयणीनो, ह्या घडये आमी एक कुटुंब जावन सांगता मेळ्ळ्या वाचता आमची मागणी सर्वेस्परात उबारया. होय सभा म्हणले बावर्ती कुटाम सोलोवच्या आमच्या पापा साहेबा, बिस्पांक, याजाकांक आनी सर धर्मीक भाव भयणींक तुज्या आशिर्वादान भर. तांणी परगट करचे मिसांव संवसारार रुपांतर हाडूंक तुज्या पवित्र आत्म्याचे शक्तीन भर म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तांकां दिल्लो अधिकार लोकांच्या बरेपणा खातीर वापरूंक आनी सांडून निस्वार्थी मनान सेवा करूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. आमच्या कुटुंबांतल्या सर सांद्यांनी एकामेका माया मोगान जियोवन आनी एकामेकाच्या गरजांक पावून शांती समाधानाचें कुटुंब बांदून हाडूंक तुजें प्रेरण लाभय म्हूण मागता. जिणे निराश जाल्ल्यांक आनी पिडेन कश्टांच्या आमच्या भावा भयणींक तुजे कृपेन भर आनी तांकां बुजवण लाभोवंक तांची पिडा सोंसून व्हरूंक तांकां दैवी सकत लाभय म्हूण मागता. ह्या एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी ह्या पवित्र काळार आत्मीक संगतींतय चड म्हत्व दिवंक आनी वायट शक्तीक लबदनाशें आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. आमच्या वैयक्तीक गरजां बसोत मागया. हो मुखार बापा तुज्या पुता मुखांत्र तुका संपूर्ण आमकां वांगडा केलाय आसता. तुज्या पुता जेजूक आमी आयकूंक ताचें हांव शिकोवंक तूं आमकां उलो दिताय. ह्या प्राजीत काळार चड आनी चड तुका तुज्या पुताक आनी पवित्र आत्म्याक पवित्र त्रिंदादीक लक्षिले आमी जावंक आमी करचे प्रयत्नाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तशें दिसपरते आमच्या जिवितांत तुजो संगात आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. संगी
कैत आमची आमची स्वीकार करून पावन कर बेटोनी आमची स्वीकार कर पावन कर काळिकी आमची मोगासो रुखाचा तुका बेटोची सर्गीच्या लेण्यानी वर्जिनी आमची कुर्पादीची येवच्या जिनी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काळिकी आमची मोगासो रुखाचा तुका बेटोची सर्गीच्या लेण्यानी वर्जिनी आमची कुर्पादीची येवच्या जिनी मोगाची ज्या भाऊ भयणीनो म्हज्या आनी तुमचे हे बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या संतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घे सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा हे बले वरवीं आमची पातकां दोन वचो आनी पास्काची परब फावो बरे संभ्रमचे खातीर तुज्या बाबार्थ्यांक कुडयात्म्यान पवित्र कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधरांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो आमच्यो बंदवण्यो दमून तुजी साखरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान सरतेल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरणां तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगळ्या दोता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस स्मरण सुसूंगच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची
हेच पर्यंत जेवण जात असताना एक काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत फातकांचें बक्षान मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Babarto sogot pergotuya. Sani punerjivan ponavarvi tu vayamka sodayai somia somsaracha sorvondara amchi sorvonka. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमचे गवळे बापा आनी सगळे यासकी वर्गा बराबर तेका प्रितिमगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवस धरून मेल्यांत ती आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखार मळपळ्यांक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां आरमरे देवाचे माय सांगाती सांजुजे तिचो पती भगवंत दमदोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. हो म्हजो मुखांचो पूत हाका तुमी आयका म्हणून सांगल्या बापाक आतां आमी उलो मारया आनी जेजून शिकयल्ले मागणें सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र आसा तुजें रास येव तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्तूचे येणे बरोवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. एकामेकांक समेची शांती वांटून घेवया. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी. देवाचे म्हाका आफोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमी कुमगाराचें विधान.
मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजें तांव केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजो महिमेवंत संस्कार आमी घेतला तर आमी ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गीच्या जिवितांत तूं आमकां वांटो दिताय देखून आमी तुका काळजांत ताम दिन वाचता. जेजू क्रिस्त आमच्या तुज्या पुता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत
आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोरुकार. आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.